सगळ्यांक येवकार. आमी आज गोंयकारपण ही वेब आमची पोर्टल आमी आज इनॉग्रेशन करता. त्याच्या बरोबर मराठी ई पेपर लॉन्चिंग. त्या खातीर हांव गोंयकारपण यांच्या वसंत कातकर सगळ्यांचे मना काळजाच्यान येवकार दिता आनी तुमचें स्वागत करता. आयज आमकां इनॉग्रेशन करपा खातीर आमचे लागचे अशे मित्र पणजीचे मेयर माजी मेयर उदय मडकेकर हे आनी समाजसेवक तशेंच टिटोचे फावंडर डायरेक्टर रिकॉर्ड डिसोजा मेळ्ळे आसा. तशेंच आमचे एडिटर गोंयकारपणचे एडिटर सूरज नांद्रेकर तेय आसा. आमचे सगळे स्टाफ हांगा आयिल्ले आसा. बरे मागपी आयिल्ले आसा. सूरजची फॅमिली हांगा आयिल्ले तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आनी आयचो हो ल्हानसो सुवाळो आमी आज सुरू करता. पयल्या सुरवातेक आमी मागता की उदय मडकेकर हांकां तेंकी आमची वेबसायट आसा हेजी मराठी आमी आयज सुरू करता. ऑलरेडी कोंकणी इंग्लिशेन आमची वेबसायट आसा, पण मराठीन आज आमी 1 जुनाक आमी त्या खातीर मुद्दम हो दिवस निवडलेलो आसा. आनी त्या खातीर आमी सुरजाचो आज वाडदिवसय आसा. ह्या निमतान दोनी कार्यक्रम एकाच हेजेर त्या खातीर हे आमी कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. उदय मडकेकर हांकां मागता की त्यांनी आमची वेबसायट आज लॉन्च करची. आमची गोंयकारपणची इंग्लीश सायट ऑलरेडी चालू आसा. आयच्यान मराठी सायट तुमकां पळोवंक मेळटली. मराठीच्यो सगळ्यो बातम्यो हे मराठीन आमच्या गोंयकार जशे आमी तशें मराठीनी बातमी येवच्यो अशें आमकां खूब जाणां कडेन मागणी आसल्यो. त्यो सगळ्यो बातमी आमकां एका सायटीचेर मेळटल्यो. हे आमचे दिसभर सायट चालू आसता आनी सांजचो म्हणजे इवनींग असो आमी हे खूब दीस गोंयांत पयलीं चलताले, पूण आतां हे इवनींग पेपर काडटाले एक पेज बी कोण, पूण आमी इवनींग पेपर असो मराठी आनी इंग्लीश हे दोनी आमी एसोसिएशन नवीन आयडिया हाडून आमी आज लॉन्च करतात. मागता आमचे रिकॉर्ड डिसोजा बाब की आमचे मराठी पेपर ई पेपर त्याचोय त्यांनी उद्घाटन करचें. रिमोट दी रिमोट. हो आमचो आयचो पेपर गोंयकारपणचे ही पानां आसतली. आयचो पेपर तुमकां हांगा पळोवंक मेळटा. व्हडले आमी ताळी मारून हांकां दोगांक येवकार दिवया. आमचे परम मित्र आनी आमचे खूब वर्सांचे वांगडी अशे म्हणजे आमी पयलीं हांव आनी सूरज दोगूय जाण हे प्रेस फिल्डांतले. आमी खूब वर्सां प्रेस फिल्डान काम केल्लें. तो हेराल्डान करतालो, हांव फुडारी तरुण भारत ह्या पेपरांनी काम केल्लें आसा. तेन्नाच्यान आमची सगळ्यांची बरी वळख आसली आनी हांव मागता की ही अशीच आमी नव्या तरेन आमी हे नवीन जी सुरवात केल्ली ती भरभराटाक जावं आनी तेज्या भितर नवीन नवीन प्रयोग करपा खातीर आमकां लोकांचो तेंको असोच मेळत रावचो अशें मागणी करता. आनी आतां हांव 2 उतरां उलोवपा खातीर आमचे मित्र माजी मेयर उदय मडकेकर हांकां विनंती करता. गोंयकारपण हे मराठी ई पेपर आज सुरजान आणि वसंत काटकर आणि सगळे त्याची टीम यांच्यानी आज आपल्या सुरजाचा आज वाढदिवस त्या निमतान तेंच्यांनी आज लॉन्च केल्लो आसा. गोंयकारपण हो इंग्लीश ई पेपर हो आतां कितकोशीच दीस जाले आमी वाचता आनी बरी बातमी ताजी बातमी इवनींग आमकां मेळटा सांजची आनी खरी बातमी मेळटा. कितकेशेच एक जे इशू आसता
ते इशूक बेरेक वाचा फुटता लोकांक आज खरेंच एक कोण तरी एक आदार जाय आसता आपलो आवाज खंय तरी एक हें जावपाक येवपाक खंय तरी लोकांचें दूख आसता लोकांक कितें जे कळ जे ह्या आज आमी कोविडाच्या टायमार पळयता कितक्या लोकांक त्रास जालो आनी ते कशें कितें जी बातमी आज आमी गोंयकारपण ह्या इंग्लिशेचेर आमी सदांच आमी वाचताले आनी तेजें एक फुडलें पावल एक मराठी आज मराठी वाचपाक लोक आमचे खूब जाण लोकसंख्या आमची मराठी वाचपी आसता आनी ती वळखून म्हाका दिसता सुरजान आज आपल्या वाडदिसा निमतान आज हो ई पेपर हें केल्लो आसा तेका म्हाजे तर्फे शुभेच्छा वाटचाली खूब खडतर वाटचाली एक हें तुका आमी म्हणटा म्हणजे काय एक खार्चीक हें सगळें आसता आनी तेजी एक फुडें जें आसा हें सगळें यशस्वी जावचो तो आनी लोकांक एक न्याय दिवचो खरी बातमी ताणें वाचून लोकांक एक आमी म्हणटा पेपराचेर लोक विश्वास दवरता बातमीचेर लोक विश्वास दवरता एक बातमी आयल्या उपरांत लोकांक दिसता की हें खरें आसतलें म्हणून हांव मागता की खरी बातमी दिवची आनी खंय एक अन्याय जाता कोणाचेर तेजेर वाचा फोडची आनी सदांच दोगांक वसंत काटकर सगळ्या टिमींक तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या तर्फे शुभेच्छा आनी हो पेपर सदांच ई पेपरूच उरचो न्ही एक डेली पेपराच्या हेतून तो फुडें मागीर कन्वर्ट जावचो हीच म्हाजी शुभेच्छा. देव बरें करूं. देव बरें करूं उदय बाब. तुम्ही जे आमकां एक बरी शुभेच्छा दिल्या. आज आमी इंग्लीश आनी मराठीन ई पेपर आनी वेबसायट चालू केल्ली आसा. हेज्यान आमी नवे नवे प्रयोग आनी तशेंच नवीन नवीन एडिशन्स आमी करत रावतले. जशें आमकां जी आयडिया आजून पर्यंत गोंयान लॉन्च जावना केन्नाच कोणी हाडूंक ना अशे तरेन आमी ते हाडपाक सोदतात. अशें तुमचे आमकां मना काळजासान असोच आदार मेळटलो अशें मागता. थँक्यू. आनी आतां आमचे मित्र तशेंच टिटोचे फावंडर डायरेक्टर रिकॉर्ड डिसोजा हेंचे कडेन मागता त्यांनी आमकां एक थोडें मार्गदर्शन करचें. पयले स्वाते सूरज हॅपी बर्थडे. सेकंड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गोंयकारपण जेन्ना तुवें फर्स्ट चिंतलेलें न्हू गोंयकारपण करपाक तेन्ना आसलो. सो खूब भाशेन न्हू सूरज इज लायक फॅमिली टू मी. सो गोंयकारपण इज सूरजीस बेबी where he believes that each Goan should have a voice. He is fearless, he is uncompromising, and yet he is the best friend you could ever have. Goinkarpon has already captured the full newspapers and news scene in Goa because of its authentic news. गोंयकारपण तुका कितें हाडटा पळय तें सारकें फ्रेश ताजें न्यूज हाडटा. सुरजाचें विजन सुद्दां सारकें तरणाट्या भाशेन तो मॉडर्न विजन. सो ohले आतां विजनूय जाय आमच्या गोंयांत. आमी तर फुडें सोदतले ह्या नया हितून. ओके सूरज, थँक्यू. थँक्यू डिसोजा बाब. देव बरें करूं डिसोजा बाब. तुम्ही जशें आमकां सांगलां की जे मराठी आनी इंग्लीश जे आमचे न्यूज आहात ती ब्रेकींग न्यूज अशें जायना. ब्रेकींग न्यूज म्हणून पयलीं आमकां फक्त एक मॅसेज येतालो. आयज आमी तुमकां आख्खी न्यूज दिता आनी ती न्यूज आज कितल्या लोकांक बरी पडटा हें आमकां लोकांनी येवन प्रत्यक्ष फोनार जावं आमकां मॅसेज करून सगळ्यांनी धाडलेलें आसा. स्पेशली आमचे पत्रकार भाव हांकांय हे न्यूज उपेगी पडटा अशें म्हणून आमकां त्यांनी आमकां खुबशें सांगलां की आमकां त्यांनी डेली चालू दवरा, तुमचो आमकां खूब आदार जाता. तशेंच आमकां खंयचे न्यूज जर मेळोंक ना जाल्यार तुमच्या कडल्यान कळटा अशेंय तेंच्यांनी सांगलें. त्या खातीर हांव तेंचे लोकांचे आमी जे जनसामान्यान आसात आनी आमी स्पेशली नॉट ओन्ली सिटीज इन गोवा आमी ग्रामीण भागांत म्हणजे गांवच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आमी वचपाक सोदतात. त्या खातीर आमी अशी केल्या न्यूज केल्या की वॉट्सॅपार सुद्दां आमी ती खंयच्या गांवांत खंयच्या मनशाक पावची. जेनी कोणी ह्या आमकां जॉयंट जावना आजो पर्यंत त्यांनी आमचो मोबायल नंबराचेर आमच्या वॉट्सॅपाचेर आमी जरूर जॉयंट जावचे. आमच्या वेबसायटीर तशें आमच्या ई पेपराचेर आमचे नंबर्स आनी सायट्स हेजेर आसात. आतां मागता हांव आमचे गोंयकारपणचे जी कल्पना सुचलेली आनी ती प्रत्यक्षान जेणी हाडली रुपान हाडली ते आमचे एडिटर सूरज नांद्रेकर
यांच्या कडेन त्यांनी 2 उतरां सांगची, आपल्या मनांतलें कितें आसा तें सांगचें म्हणून. Thanks, Katkar Bab. What to say? Actually, Goenka Bond is not a e-paper. For me, it's a dream. The dream I have seen for last 24 years. I always wanted the truth to come out in whatever way it is, not compromising, not listening to anything. Whatever is the truth should reach to the people, and that is what is my dream, and I'm living that dream. And to tell everyone, I have no hesitation in saying that Ricky has been behind me. I don't say that he's a partner. He's not a partner, but he is stood behind me. He has told me whatever help you need, Suraj, I'm always there for you, and he has always encouraged me. Likewise, Uday Bab, any time, any mayor, in my 24 years career, I have never seen a mayor who will take your call in first ring. I have never seen anybody. I have seen this mayor working at 12 o'clock, 1 o'clock, and I don't think you can find a better mayor than him. I am at loss of words to see him not being in that chair right now. अशें म्हणटा आसतना, talking about the e-paper, ही आयडिया अशी आहा की आतां टुडे इन द डिजिटल वर्ल्ड, when our Prime Minister himself is saying digital India, first of all, we have a very big problem of networking, but network. Even then, the news coming in the newspaper the next day is of no use. So that is why I thought of a evening newspaper. And evening newspaper in Goa is, I don't think is feasible, considering if you have to print the paper, you have to close the edition at 2 o'clock. Then you have to send it for printing. Once it prints, it has to be transported to Kanakon, Perne, Ponda, Keri, and after 6 o'clock you see Goa at 6, 7. Basically, that idea, I thought that it's better we go digital, and that is how we have come here. Now, this is not where we are going to stop. We have launched English, we have launched Marathi, and the next is Konkani, Amchi Maibas. The only reason we have delayed Konkani is I'm not getting reporters. Very sad to say that. I have asked so many reporters for Konkani, I have not got. Once I get, I assure my fellow Goans that we will soon launch Konkani e-paper. Saying once again, welcome both Ricky Bab and Uday Bab. Thanks for coming and giving us your precious time. Thank you very much. Thank you, Suraj Bab. Thank you, Suraj Bab. आता एक आमचो निमाणो असो एक सोहळो आसा. आयज आमचो ई-पेपर आनी वेबसायट आमी लॉन्च करतातूच. तेज्या बरोबर आयज आमचे एडिटर सूरज नांद्रेकर यांचो बर्थडे आसा. तेजे कितले वर्सां जाले हांव विचारना, ते सांगप नासता. हांवें विचारप आसना पळय, बरोबर आसा. सो हांव तांकां फुडल्या आयुश्याक बरें आरोग्य, कुटुंबीक सौख्य आनी सगळ्यांचे बरें ताका लाभ मेळचो, सगळ्या फ्रेंडाचे. तशेंच हें पेपरा खातीर तेणी जें काम सुरू केलां तें बरे तरेन जावचें अशें आमी सगळ्यां तर्फे ताका आमी एक शुभेच्छा दिता. आनी आमी आतां हांगा जो केक हाडलेलो आसा तेजें आमी आतां कटींग करतले. त्या खातीर सूरज, उदय बाब आनी रिकॉर्ड बाब घरकान्न तेंची आनी चली हांकांय हांव पळयता. यो फुडें यात, तुमी जाय, तुमी इज अ पार्ट ऑफ द सूरज फॅमिली.
वाटतं की ते